साम पावलान कोरिंदकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. देवाच्या कामांत ताचे सहवावराडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हळां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें, सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होस्सू तो आईन काळ, होस्सू तो सोडवणेचो दीस. आमच्या मन्यारपणाक कोणेंच दुरसां नाये म्हूण आमी कोणाचेच वाटेर अडखळ घालूंक वचना. आमच्या जिवनाच्या सर्व घडितांनी दीग सोंसणिकाये वरवीं देवाचे सेवक म्हूण आमी दाखोवंक सोदता. संकश्टामध्ये, गरजांमध्ये, अडचणेमध्ये, झरबादाचे मार खाताना, बंदेंत लोळोन आसतना आनी उसांबाळ्यामध्ये पुरासान सलवताना, न्हीद कळताना वा उपास काडटाना आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. तशेंच नितळ मोनान, जानवायेन, दीग सोंसणिकायेन आनी दयाळ स्वभावांनी आमी क्रिस्ताचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. पवित्र आत्म्यांचेर, निश्कपटी मोगाचेर, आमचेच शिकवणेच्या सताचेर आनी देवातावन येवचे सामर्थ्येचेर खरी फात्येनी दवरून आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या हातेरान झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अवमर्याद, कीर्त वा अपकीर्त हें लेखी नासता आमी जियेता. आमकां फटकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशे लेखतात तरी आमी सगळ्यांक वळखीचे. आमी मरणाचे तरणेर पावलेले बरे दिसता तरी आमी जिवेंच आसा. आमकां मारून बडयल्यात तरी आमचेर मरणाचें फर्मान पडोंक ना. आमी दुखांत आसा तरी सदांच संतोश बरयत आसा. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नातलेले तरी आमचे कडेन सगळें आसा. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावनाका. कोणूय तुज्या उजव्या पोल्यार थापड मारीत जाल्यार घुंवून तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणूय तुज्या दागल्या खातीर तुजो धावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणूय अधिकारी तुका बळ करून 1 मैल सोलूंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलां वस. तुजे लागीं मागतेल्याक दी आनी तुजे लागीं उसने दी म्हूण मागतेल्याक फाट परती नाका. देवाचे उतार हे.